दिल्ल्या उतरा प्रमाण कला अकादमी कलाकारांक ऑगस्टात कलानंद दिवपाक सुरवात करतली। कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन पुनरुच्चार केला, पण कला अकादमीचे ब्लॅक बॉक्स आणि डीएमएक म्हटल्यार मेन ऑडिटोरियम मुळाव्याच्या रुपड्यात पण तंत्रज्ञानाच्या नदरेन चड सुधारित स्वरूपात दिसतलो, अशेंय ताणें सांगले। कला अकादमीचे इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम चल्लां। कामाची कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन पळोवणी केली। ताचे बरोबर गोवा 365 चो कॅमेरो भोंवलो। इन्स्पेक्शना उपरांत मंत्री गोवा 365 कडेन उलयलो। दिल्ल्या उतरा प्रमाण ऑगस्टा मेरेन कलाकारांक अकादमीची थिएटरां कार्यावळीं खातीर उक्ती जातलीं अशें ताणें सांगलें। सुमार 1.5 वर्स जालें कला अकादमीची सगळीं थिएटरां बंद आसात। रंगमेळ आनी नाट्य विद्यालयाचो वावर लेगीत फोंडेच्यान चल्ला। राज्य नाट्य सर्ती, तियात्रां, अ गट, कोंकणी, एकांकिका सगळ्यो सर्ती सांखळे वा फोंडेच्या रवींद्र भवनांनी शिफ्ट केल्यात। कला अकादमीचे इन्स्पेक्शन केल्ले आसात। म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे मेंबर सेक्रेटरी श्रीमान आर्लेकर, त्याच बरोबर चीफ आर्किटेक्ट, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर। ज्यो काही गोष्टी आमकां टायम बाउंड कंप्लीट करपाक जाय त्या संदर्भात आमी बैठक घेतिल्ली आसात। एज आय हॅव अटर्ड अर्लियर दॅट 90% ऑफ द स्ट्रक्चर वर्क हॅज बीन कंप्लीटेड। आज सायट इन्स्पेक्शन करून जाल्या नंतर आमी काम सुरू आसात। आता मेजर काम जें आसा तें आमचें फिनिशींग जें आसा, जो डेट हांवें ऑलरेडी तुमकां सांगिल्ले आसा ते डेटी पर्यंत हांव स्टक आसा। कंटिन्युअसली आफ्टर वीक्स ऑफ टायम प्रत्येक फावटी इन्स्पेक्शन हांव करतलो अलॉंग वीथ अवर ऑफिशियल्स, जेणे करून जाता तितले बेगीन आमची कला अकादमी ह्या कलाकारां खातीर आनी जे आर्टिस्ट जे आतां कितले वर्सां सावन आमकां 1-2 वर्स जाले, ऑलमोस्ट 1.5 year पळयतात, त्याच्या खातीर आमकां ते डिलिव्हरी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। ओपन एराक आमी जे गूड लुकींग किंवा फायन काही गोष्टी आमी घालपाक शकना, कारण क्लायमेटीक कंडिशन्स आसा, हेवी रेनफॉल गोंयांत आसता आनी त्या संदर्भात ताजेर आमी जसो आसा तसोच आमी रिटेन करतलो। बट तो ओन्ली फसाड बिसाड आसा पळय न्ही, त्यो काही गोष्टी आमी थोड्योश्यो चेंज करतले। व्हेरी इम्पॉर्टंट इज थिंग द ब्लॅक बॉक्स आनी द मेन ऑडिटोरियम जो आसा, ब्लॅक बॉक्सची ओरिजिनल जो ब्लॅक बॉक्साचो जो डिझायन जो आशिल्लो तो आमी मेंटेन करपा खातीर ऑलरेडी डिरेक्शन्स आनी तशे तरेचो आमचो प्लॅनिंग आसा। आनी दुसरो म्हणल्यार ऑडिटोरियम जो आसा तेजे एक बरे तरेचे ताजे पेक्षा बरें तें दिसतलें आनी बरो तरेचो सावंड, बरो तरेचो एक्वस्टीक, एथेस्टीक ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आसतल्यो अशे तरेचो आमकां एक पूर्ण विश्वास आसा। आनी काम मोठे स्पिडीन चालू आसा। गोंयकारांनी थोडेशे कळाव सोंसचो विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम, म्हणजे जे हांवें ऑलरेडी डेट हांवें तुमकां सांगिल्ले आसा त्या प्रमाणे आमी काम पूर्ण करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा। I have already uttered that most probably we are going to finish it in the month of August. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।